नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्यूंग सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली प्रतिनिधी मंडळ स्तरावयली बसका. दोनूय देशां मजगतीं सहकार्य वाडोवपाचेर दिलो भर. पश्चिम आशिया संघर्षाच्या फाटभुंयेर भारतान आजुनूय एलपीजी आनी इंधनाचो उणाव नोंद जावंक ना. आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेत सुजाता शर्मा हांणी दिली माहिती. 10वी आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत करियर जागोराचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केले उक्तावण. भरपूर पर्याय आशिल्ल्या आतांच्या विद्यार्थ्यांक तांची प्रतिभा आनी आवड वळखून मार्गदर्शन करप गरजेचें मुखेलमंत्री. भायल्यान येवपी व्याख्यात्यांनी गोंयची समरसताय बाधित जातली अशी विधानां करची न्हय. आयोजकांनी घेवची जापसालदारकी, करतले खर कारवाय, मुखेलमंत्र्यांचे उतर. आनी कोंकणी भाशेचें संवर्धन आनी रक्षा करपा दिकेन मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर आयोजीत जाली भव्य सभा. कोंकणी ही फक्त भाशा नसून गोंयची वळख जावन आशिल्ल्याचे वांटेकार लोकांनी सांगून कोंकणीचो प्रसार करपाचो मारलो उलो. आनी आतां खबरो विस्तारान. भारत भेटेर आयिल्ले दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्यूंग हांणी नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावयली बसका केली. ह्या बसके वेळार दोनूय देशां मजगतीं तरेकवार विशया संबंदाचेर समजिकायेच्या कबलातींचेर लेगीत सयो जाल्यो. बसके उपरांत घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत तशेंच दक्षिण कोरियाच्या डीएनएत लोकशायेची मुल्यां, बाजार अर्थवेवस्था तशेंच कायद्याक पालव दिवप आसा आनी दोनूय देश इंडो पॅसिफीक वाठाराक समान दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात अशें सांगलें. टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली हांणी आपल्या उलोवपांत भारताक ग्लोबल सावथाचो फुडारी अशें म्हणटाना दोनूय देशां मजगतीं संरक्षण, एआय तशेंच जहाज बांदणीच्या वाठारांत समजिकायेन विस्तार जावपाची शक्यताय उक्तायली. On ways to further promote our relations and exchanged views on the regional and global affairs. With the world's largest population and the fourth largest economy, India has emerged as a leader in the global south. And under your Viksit Bharat 2047 vision, this country is achieving remarkable development. And the Republic of Korea has also evolved as a leader in shipbuilding, semiconductors, and cultural industries. And we are accelerating innovation and growth to achieve a great leap forward to ensure that every Korean can grow together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्यूंग हांचे मदीं आयज द्विपक्षीय बसका जाली. ह्या वेळार जाल्ल्या उलोवपांत भारत आणि दक्षिण कोरियांत अर्थीक सहकार्य वाडोवपाचेर भर दिला अशें परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव पी कुमारन हांणी सांगलें. Overall, the emphasis is on upgrading existing shipyards, including developing block fabrication facilities, and setting up a new dry dock to construct large and specialized vessels. In addition to setting up infrastructure and facilities, we are also looking at financing and skill training. KOICA, Korea International Cooperation Agency, will be partnering with the Ministry of Port Shipping and Waterways Cooperation. We are happy to announce the interlinking of our digital payment systems. It was also agreed to enhance cooperation between our SMEs, which serve as the backbone of our supply chains and innovation on both sides. We also agreed to launch a India ROK digital bridge to focus on AI, semiconductors, and other emerging technologies. We also signed an MOU under Article 6.2 of the Paris Agreement. अस्तंत आशियात चालू आशिल्ल्या संकश्टाच्या फाटभुंयेर देशांतली घरगुती गॅस पुरवण स्थिर आसा.
खंयच उणावाची खबर मेळूंक ना अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाची सचिव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें. त्यो आयज नवी दिल्लींत आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत उलयताल्यो. सरकार ने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज में इंक्रीज किया है. इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना. अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%. इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है. कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और अगर हम पिछले 5 दिनों का डाटा लें तो लगभग 7,000 टन पर डे के हिसाब से कमर्शियल एलपीजी की भी सेल की जा रही है. 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं इंक्रीज की जा चुकी है और 3 अप्रैल से लगभग 7,000 अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंपों में लगभग 1 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है. कल भी इतवार के दिन भी लगभग 3,360 5 किलो के सिलेंडर सेल हुए हैं लगभग 220 कैंपों के अंदर और 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 18,45,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है. नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं डोमेस्टिक और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटाइज कर 100% सप्लाई एंश्योर की जा रही है. परराष्ट्र मंत्रालय आखाती आनी अस्तंत आशिया वाठारांतल्या घडामोडींचेर बारीकसाणीन नजर दवरून आसा आनी ह्या वाठारांतल्या भारतीयांक संरक्षण मेळोवपा खातीर यत्न करता अशें परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव असीम महाजन हांणी सांगलें. Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 11,30,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 110 flights are expected to operate from the UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, today Qatar Airways is expected to operate around 10 to 11 flights to various destinations in India. काल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी साऊदी अरेबियाक भेट दिवन आपले समकक्ष उर्जा आनी परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली आनी प्रादेशीक परिस्थिती आनी द्विपक्षीय संबंधांचो नियाळ घेतलो अशें परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. On the directions of the Prime Minister, our outreach to countries in the Gulf continue. National Security Advisor Shri Ajit Doval paid an official visit to Saudi Arabia on 19th April. During his visit, he held meetings with the Energy Minister, the Foreign Minister of Saudi Arabia, as also his counterpart, the National Security Advisor of Saudi Arabia. These meetings were helpful to exchange views and review bilateral ties, also exchange views on regional situation and other issues of mutual interest. पश्चिम आशियात सुरू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर आपयल्ल्या आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत ग्रामीण उदरगत मंत्रालयाचे जोड सचिव अमित शुक्ला हांणी केंद्र सरकारान राबयल्ल्या व्ही रामजी तशेंच प्रधानमंत्री आवास येवजणे अंतर्गत सुरू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ सादर केलो. ह्या वेळार उलोवप करतना मनरेगा येवजणे अंतर्गत लोकांनी केल्ल्यो साबार मागण्यो आमी पुराय करता अशी गवाय दितना आदल्या येवजणे अंतर्गत साबार प्रलंबीत कामां व्ही रामजी येवजण लागू जावचे आदी पुराय करपाचो यत्न सुरू आसा अशें शुक्ला हांणी नमूद केलें. तशेंच मार्च 2029 मेरेन प्रधानमंत्री आवास येवजणे अंतर्गत 45.9 कोटी घरां बांदून दिवपाचें काम लेगीत सुरळीत चल्लां अशें तांणी और स्मूथ ट्रांजिशन जैसा कि मैंने पहले कहा इसको हम इंश्योर कर रहे हैं. तो संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि जितना भी मनरेगा या वीबी रामजी ये डिमांड बेस्ड स्कीम्स हैं और जितना भी इसमें डिमांड आता है उसके लिए हमने उचित प्रावधान किया है. आपको विदित भी होगा कि 21% इस वर्ष आरडी मिनिस्ट्री का बजट अधिक है पिछले वर्ष से और इसमें भी
इसलिए ऐसी डिमांड को एडजस्ट करने में हमें पूरी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत घर निर्माण का कार्य चल रहा है और हमें 4.59 करोड़ घर 2029 मार्च तक तैयार करने हैं। तो इस स्थिति में आजकल जो विषय है जिससे हम डील कर रहे हैं, हमने इस पे राज्यों के साथ इसकी समीक्षा की है और पूरा प्रयास है कि हम टाइमली डीबीटी के माध्यम से रिलीज करें। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था है। आवास सॉफ्ट हमारा जो मैकेनिज्म है, जियो टैग करवा रहे हैं और जो हमारे जो घर जो निर्माणाधीन हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। मटेरियल बैंक बनाने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है ताकि मटेरियल उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। जो भी हमारे लाभार्थी हैं, द बेनिफिशियरीज ऑन द ग्राउंड, दे विल बी असिस्टेड इन गेटिंग द मटेरियल। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विसव। महीने का आखिरी रविवार, जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्यांतल्या 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर पणजेच्या कला अकादमीत आयोजीत करियर जागोर ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। विद्यार्थ्यांक तांच्या फुडारा विशीं मार्गदर्शन करपी ही कार्यावळ उच्च शिक्षण संचालनालय, तांत्रीक शिक्षण संचालनालय, शिक्षण संचालनालय तशेंच कुशळटाय, उदरगत आनी उद्देजकता संचालनालयान गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्या सयत शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना आयजकालच्या जेनझी पिळगे मुखार करियराचे भरपूर पर्याय उपलब्ध आसात तेन्ना विद्यार्थ्यां कडेन सविस्तर संवाद साधून तांची आवड समजून घेतल्या उपरांतूच तांकां फुडारा विशीं मार्गदर्शन करप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें। जे अवेलेबल आसा इट इज आज पळयत जाल्यार बायोटेक्नॉलॉजी, एनवायरमेंटल इन रिसर्च, फार्मसी, डेटा सायन्स, लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी, एविएशन सर्विसीस, न्यूट्रिशन सायन्स आनी सगळ्यांत व्हडलें एमर्जिंग इन द हेल्थ केअर सपोर्ट। हेल्थ केअरांतले सगळे कोर्सीस म्हणजे तुमी आज जर म्हणशीत जाल्यार गोंयांत म्हणजे MBBSच्या उपरांत BMS, BHMS, फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी एंड योगीक सायन्स, ताज्या भायर BSc इन DMLT, एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, एक्सरे इमेजिनरिंग्स, हे इतके सगळे कोर्सीस म्हणजे अजूनही म्हणजे म्हाकाय थोडे अजूनही खबर ना, हे सगळे कोर्सीस आफ्टर 12th सायन्स म्हणजे ऑप्शन्स अवेलेबल आसात।
आणि डे बाय डे सरकाराचे आमी प्रत्येक जॉबाचे RRs अपग्रेड करीत आसा. आणि RR अपग्रेड म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे हांवें पळयलें की थोडे RR 30 वर्सां पयलींचे रुल्स रेग्युलेशन्स म्हणा किंवा ताका लागपी क्वॉलिफिकेशन्स 30 वर्सां पयलींचे आशिल्ले. वी हॅव चेंजींग नाव. म्हणजे आत्तां क्वॉलिफिकेशन्स कितें अवेलेबल आसा ताज्या अनुसार ते RR बदलत आसता. आणि म्हणून अशा पद्दतीचे नवीन RRs हे आतां फ्युचर जॉबांनी येतले. म्हणजे दोज वर कंप्लिटेड बायोटेक्नॉलॉजी, कोणी AI कंप्लीट केला, कोणी एनवायरमेंट सायन्स कंप्लीट केला, हे RR इन फ्युचर येतले. त्या खातीर हे भुरगे इन फ्युचराक येवपाक जाय. विद्यार्थ्यांचो खरो मार्गदर्शक हो तांचो शिक्षक आसता आनी खंयच्याय समुपदेशका परस विद्यार्थ्यांक आपल्या शिक्षकाचेर विश्वास आसता तेन्ना शिक्षकांनी ही गजाल समजून घेवन विद्यार्थ्यांक तांच्या परजळीत फुडारा खातीर तांची प्रतिभा आनी कसब वळखून मार्गदर्शन करप आनी उर्बा दिवप म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत मुखार सांगलें. एक म्हणजे भुरग्यांचो विश्वास तुमचेर चड आसा. भुरगीं आयकता कोणाचें जाल्यार तुमचें चड आयकता. एकदां त्या करियर कावन्सिलर एक दीस येवन वयतलो पळय न्ही, ताज्या पेक्षा तांचो विश्वासूय तुमचेर आसा. ती आयकताय तुमचें आनी तुमकां तो स्टुडंट सारको खबर आसा. ताका कितें जाय आनी कितें नाका तें. आमी एकदां म्हणटा विच इज एन एप्टिट्यूड टेस्ट, रायट. एप्टिट्यूड टेस्टाच्या पेक्षा तुमी भुरग्याक फुडें उबो करीत जाल्यार तेजो सगळे टेस्ट तुमीच मार्क घालूं शकता. कारण ऑलमोस्ट एका क्लासान मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 60 भुरगे आसता. आणि टीचर म्हणजे 10थाक शिकोवपी आसत किंवा ती रुटीन स्कुलान ती जर 5वेच्यान 10वी पर्यंत शिकयता आसतना निदान 8वी 9वी 10वी ह्या 3 वर्गांतल्यान त्या भुरग्याक सारको वळखता, फोकस करता. म्हणून ताका कितें जाय तो कितें करूं शकता आनी ताजी एबिलिटी कितें हें तुमी सारकें जाणा जाल्लें आसता. फक्त ताका शेप दिवपाची गरज आसा. तुमचे तांच्या कडेन आशिल्ले रिलेशन्स, त्यांच्या पेरंट्साचो तुमचेर आसलेलो विश्वास हो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी रायट चॉयस आसा करियर अंबासिडर जावपा खातीर. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या मांडवी न्हंयच्या देगेर उबारिल्ल्या भगवान परशुराम हांच्या पुतळ्याच्या स्थळाचेर आयोजीत गोमंतक जनक भगवान परशुराम अवतरण महोत्सव 2026 कार्यावळीत वांटो घेवन भगवान परशुराम हांची महाआरती केली. हो महोत्सव राज्य माहिती आणि प्रसारण खात्यान राष्ट्रीय परशुराम परिषद गोंय प्रदेश विभाग तशेंच पणजी नववर्ष स्वागत समिती आणि गोंय मनरिजवण संस्था हांच्या जोड पालवान आयोजीत केला. 24 एप्रिल मेरेन चलपी ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना गोंय हें आतां फक्त सन, सँड आनी सी मेरेन मर्यादीत उरूंक नासतना देशांतलें एक आध्यात्मीक केंद्र म्हूण नामना जोडटा आनी देव परशुराम हांचो हो पुतळो हाची गवाय दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. म्हणून तर ही स्पिरिच्युअलिटी सदोदीत वाडोवपा खातीर भगवान परशुरामाचो स्टॅच्यू आसूनी किंवा आमी म्हणटा तसो काणकोणांतल्या पर्तगाळ मठांत भव्य अशी प्रभू रामचंद्राची मुर्ती हे दर्शयता की हय की ही भूमी जी आसा पळय न्ही ही योग भूमी आसा. आणि ह्या धर्तीचेर आमी अशाच पद्दतीन योग सेतू हांगासर उबो करून ही योग भूमी म्हणून सिद्ध केल्ली आसा. आणि म्हणून अशाच पद्दतीन सप्तकोटेश्वराचें मंदिर आसतलें किंवा विविध टुरिजमान क्षेत्रांत हातात घेतलेले फर्मागुडी हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचो व्हडलो स्टॅच्यू आसतलो किंवा हरवळे हांगासर आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल कॉरिडोराच्या निमित्तान की हरवळेचे तीर्थस्थान हे पुराय रिनोवेट करपाक घेतलेले तीर्थ कॉरिडोर आसतले किंवा आमी त्याच बरोबर आमच्या सातत्यात अशा पद्दतीचे विविध कार्यक्रम मठ मंदिर हांगासर जे सातत्यात करपाक सुरवात केला. ह्या निमित्तान पुराय गोंय ह्या स्पिरिच्युअलिटीत नटलेलें आसा. आध्यात्मिक व्याख्याते गौतम खट्टर हांणी श्री परशुराम हांच्या जयंती निमतान वास्कोत आयोजीत कार्यावळीत केल्ल्या विवादीत विधाना विशीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रतिक्रिया उक्तायली. खट्टर हांणी ह्या कार्यावळीत सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या विरोधात उलोवप केल्ल्यान राज्यांत साबार पावंड्यावयल्यान विरोध उक्तायिल्लो. मुखेलमंत्र्यांनी लेगीत खट्टर हांच्या ह्या भाशणाचो विरोध करतना भायल्यान येवपी व्याख्यात्यांनी गोंयची शांतताय भंग जातली अशी विधानां करची न्हय आनी कार्यावळीच्या आयोजकांनी व्याख्यात्यांक पयलींच हे विशयी सादूर करप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. हांव परत एकदा सगळ्या जाणांक आवाज करता की अशा पद्दतीचे जे कार्यक्रम दवरता तांच्यांनी सदोदीत की जे भायले वक्ते येता तांकां तांच्यांनी म्हाका दिसता गोंयांतली कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. आनी आयोजकांनी तांकां पयल्यान पयलीं समज दिवपाची गरज आसा.
आम्ही तेजेर ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड केला. तो कोणी आसूनी जर FIR रजिस्टर्ड केला, फुडली इन्क्वायरी करता, तेजेर कारवाई करता. तुमचो आमदार माविन गुदिनो आशिल्लो त्या स्टेजीर. खरें म्हणजे एक्चुअली तेज्या वेळारूच ताका स्टॉप करपाक जाय आशिल्लो, बट केन्ना केन्ना कशें सडनली जायना. एकदां कितें सांगप कितें ना ह्या द्विधा मनस्थितीक उरता, म्हणून कदाचित तशें जालां आसतलें. बट ताजेर FIR रजिस्टर्ड करता म्हज्या सरकार फाटीं रावूंक ना. FIR रजिस्टर्ड ऑलरेडी रातीच केलें. या कार्यावळीत हजर आशिल्ले दाबोळेचे आमदार मॉविन गुदिनो हांणी ह्या प्रकरणाविशयी प्रतिक्रिया दितना अशे तरेची गजाल ह्या कार्यावळीत घडटली हाची जाणीव नाशिल्ली आनी गौतम खट्टर हांकां तांच्या भाशणा वेळार आडावपाक 2 खेपे यत्न जालो अशें सांगलें. कोंकणी भाशेच्या संवर्धना खातीर विशाल नोगेरो हांणी मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर एक भव्य सभा आपयल्ली. सभेत गोंयचे नागरीक, साहित्यीक, सांस्कृतीक वाठारांतली नामनेची व्यक्तिमत्व, लेखक तशेंच कोंकणी कार्यकर्त्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. गोंयच्या राजकीय आनी सामाजीक मळार परत एकदां मराठी भाशेक राज्य भाशेचो दर्जो मेळोवपा खातीर संघर्श सुरू जाल्ल्यान कोंकणी हीच गोंयची खरी वळख आनी दायज जावन आशिल्ल्याचें सांगून मराठी भाशेक गोंय राज्यांत कोंकणी समान दर्जो दिवंक फावना अशें स्पश्ट मत ह्या सभेत मांडलें. सभेत उलोवप करतना कोंकणी भाशेचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा हेतान गोंयकारांनी आपले मतभेद कुशीक दवरून एकठांय येवप गरजेचें अशें नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय हांणी सांगलें. आईची जी पिढी आसा जी स्कुलान वयतात, आयकात, आईची जी पिढी आसा स्कुलान वयता तेंकां 1 ते 7वे पर्यंत 8वे पर्यंत देवनागरी शिकयात. सारकें कॅनेडी बाब? देखून फुडें 2 लिपी बरोवपाच्यो गरज पडची ना. तेंकां येतली आनी कोंकणी सदांच जगतली. पूण आतां रोमी खातीर हे खातीर दुसरी ऑफिशियल लँग्वेज ती नाटकां करूं नाकात, आमकां उपकारना. हांव जर हांगा आयज फकत कोंकणी खातीर न्हू, कोंकणी पार्ट इज टू एनीबडी हू डजंट नो कोंकणी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर ऑफ गोवा. डोंट किल आवर कल्चर. आमची संस्कृताय ती, आमची माय ती, तिका मारूं नाकात. सभेचे आयोजक विशाल नोगेरो हांणी ह्या वेळार उलोवप करतना कोंकणी ही गोंयच्या दायजाचो कणो आसून दिसपट्ट्या संवादांत, शिक्षणांत तशेंच सरकारी कामकाजांत कोंकणीचो वापर वाडपा खातीर यत्न करपाची गरज उक्तायली. आयच्या जाग्यार तर तूं दर एक गोंयकार येयला जाल्यार कोंकणी माय भाशे खातीर येयला. आपण एक हिंदू, आपण एक मुसलमान, आपण एक क्रिस्तांव म्हणून येवंक ना म्हणून दुसरे आपण खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे आपण हो मेंबर तो मेंबर म्हणून येवंक ना. पूण कोंकणी माय भाशे खातीर येयला, पूण गोंयकारा खातीर येयला. वय का ना? कांयच डायवर्ट जायना. डायवर्ट कोत्ता ताका पयलीं धरा. डायवर्ट कोत्ता पयलीं ताका धरा. अरे गोंय आमचें, शेतां आमची, दोंगर आमचे, भाटां आमची, मायभास आमची, देवळां, मस्जिदां आनी एक इगोजी आसा ते गोंयकाराच्यो. तूं कोण रे येवपाक आनी आमकां हालोवपाक? गोंयकार न्हिदले रे. गोंय सगळें महाराष्ट्रा करूंक सोदता आनी गोंयकार दितले. अरे आजून आमची पिळगी उरली आसा. जे कोण ओपन पोल घडलो आनी वोट मारून हाडल्या गोंया भितर, गोंयांत दवरले ते आजून गोंय आसा. वचूयात फुडल्या खबरे कडेन. रिलायन्स फाउंडेशन डेव्हलपमेंट लीगान आयोजीत केल्ल्या 5व्या सत्रांत बेंगळुरू FC पंगडान वस्तादपण जोडलां. FC गोवा पंगडा आड खेळटना तांणी 1-0 अशें गोल करून जैत मेळयलें. हाका लागून ह्या खेळा सर्तींत बंगळुरूचो पंगड सगळ्यांत चड वस्तादपण जोडपी पंगड थारलो. IPL खेळा सर्तींत काल लखनौ आनी पंजाब हांचे मदीं चंदीगड हांगा जाल्ल्या खेळांत पंजाबच्या प्रतिस्पर्धी पंगडाचेर 54 धांवड्यांनी जैत जोडलें. पंजाबच्या पंगडान हे सर्तींत साबार खेळांनी जैत जोडून 11 गूण मेळोवन गूण वळेरेंत पयलें स्थान जोडलां. ते आदी कोलकाता नायट रायडर्स आनी राजस्थान रॉयल्स ह्या पंगडां मदीं जाल्ल्या खेळांत यजमान कोलकाताच्या पंगडान राजस्थानच्या पंगडाचेर 4 गडे राखून जैत जोडलें. IPLच्या अंदूच्या सर्तींतलो हो कोलकाताच्या पंगडा खातीर पयलें जैत हें थारलें.
IPLच्या आयच्या सांजेच्या 7:30 वरांचेर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमात गुजरात टायटन्स आड मुंबई इंडियन्स हांचो खेळ जातलो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि खबरो सोंपोवच्या पयलीं आयच्यो मुखेल खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे म्यूंग सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली प्रतिनिधी मंडळ स्तरावयली बसका. दोनूय देशां मजगतीं सहकार्य वाडोवपाचेर दिलो भर. पश्चिम आशिया संघर्षाच्या फाटभुंयेर भारतान आजुनूय LPG आनी इंधनाचो उणाव नोंद जावंक ना. आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत सुजाता शर्मा हांणी दिली माहिती. 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत करियर जागोराचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केले उक्तावण. भरपूर पर्याय आशिल्ल्या आताच्या विद्यार्थ्यांक तांची प्रतिभा आणि आवड वळखून मार्गदर्शन करप गरजेचें मुखेलमंत्री. भायल्यान येवपी व्याख्यात्यांनी गोंयची समरसताय बाधित जातली अशी विधानां करची न्हय. आयोजकांनी घेवची जापसालदारकी, करतले खर कारवाय मुखेलमंत्र्यांचे उतर. आणि कोंकणी भाशेचें संवर्धन आणि रक्षा करपा दिकेन मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर आयोजीत जाली भव्य सभा. कोंकणी ही फक्त भाशा नसून गोंयची वळख जावन आशिल्ल्याचे वांटेकार लोकांनी सांगून कोंकणीचो प्रसार करपाचो मारलो उलो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.